नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. मतदान सोंपलां, एक्झिट पोल आयला आनी रिजल्ट येवचे आसात. अशा एका विचित्र फेजी भितर आमी ही मुलाखत करतात आनी घडये ही गोंयच्या राजकारणांतली सगळ्यांत म्हत्वाची मुलाखत ह्या खिणाची. आमचे बरोबर आसात मोगोचे नेते आनी आदले PWD मंत्री सुदीनबाब ढवळीकर. स्वागत. सगळ्यांत पयली गजाल, तुमकां काडले मंत्रिमंडळांतल्यान, पूण तुमी अजून पाठिंबो काडलो ना. लोकांक सगळ्यांक प्रश्न पडटा की हें कितें, भितर भायर हें कित्याक चल्लां? नंबर एक म्हणजे जेन्ना हांव भायर सरलो, हांव भायर सरूना, तांणी म्हाका ह्या फावटी काडून उडयला. जसो 2017तूय तांणी तीच मिस्टेक केल्ली आनी ते 13चेर पाविल्ले आनी आजूय तांणी तीच मिस्टेक केल्या पयर आनी म्हाका काडून उडयला. तांकां दिसलें कितें की मोगो पक्षाचे 2 आमदार व्हेले की मोगो पक्ष गडगडटलो, पूण तशें कांय जावना. ह्या फाल्यांचो जो रिजल्ट आसा 23 तारीख, ताजे वयल्यान सगळे लोकांक कळून चुकतलें मोगो पक्ष हो कितें. एक प्रश्न विचारतात की अशें जर आसा जाल्यार तुमी अजून सरकाराचो पाठिंबो कित्याक काडलो ना? काय तुमी 23 तारखेची निकाल पळोवपाक रावल्यात? सरकाराचो पाठिंबो काडून सरकार उडोवप किंवा सरकार फुडें वचप हातूंत ह्या म्हज्या पाठिंब्याचेर कांय ना. नंबर एक, ऑलरेडी MGPन क्लियर डिसिजन घेतलां की आमी ह्या सरकारांतल्यान विड्रॉ जाता म्हणून. फक्त हांवें तो लेटर तांकां दिवपाचें किंवा अध्यक्षान दिवपाचें, हे इतलीच फॉर्मालिटी उरल्या. ती आमी कित्याक दवरली? कारण आतां एसेंब्ली ना आनी एसेंब्ली सिटींग अरेंजमेंट ऑपोजिशनाक करपा वेळार तें एक्चुअली लेटराची गरज आसता. एट दीस मोमेंट आमी लेटर दिलें कितें किंवा न दिलें कितें हाका इम्पॉर्टन्स ना. पूण 23 तारखेक जेन्ना रिजल्ट येतलो तेन्ना डेफिनेटली आमी सगळे जाण एकठांय जातले. आज सुद्दां तांच्यो काँग्रेसीच्यो मिटिंगो चल्ल्या, तातूंत आमी इनवॉल्व ना. तांचे भितरल्यान ठरले नंतर तांचो जो मेन इश्यू आसा ते आमचे कडेन घेवन येतले आनी त्या नंतर जे आमी विड्रॉवल लेटर दिवपाक जाय किंवा फुडें कितें करपाक जाय तें आमी हेचो म्हणजे एकामेकाक विचारून आमी करतले. तुमी म्हणटात की तुमी फक्त कागदाचेरच आज ह्या सरकारा बरोबर आसात, मनान आनी तनान तुमी काँग्रेसी बरोबर आहात? मनान आनी तनान तांणी आमकां भायर उडयल्या तुमी आनी ताणें एका हातूंत सुतोवाच सुद्दां केला मुख्यमंत्र्यान की हाजे फुडें आमी मोगो पक्षाक घेवचे ना म्हणून, युती करचे ना म्हणून. आमी युती पयलीं म्हणजे 2017 आमची तो चुकलो उलयता आसतना आमी युतीच करूना. आमी तांचेर उपकार केलो, नाजाल्यार तें सरकारूच जावंक शकनाशिल्लें. आमी 3 जाण आसतना बा मनोहर पर्रीकर आनी नितीनजी गडकरी म्हजे कडेन आयले आनी तांच्या वर्डाचेर आमी तांकां. तुमी कितें म्हणटा, आज तुमी प्रॅक्टिकली काँग्रेसी बरोबर आसात? कारण कागदाचेर तुमी सरकारा बरोबर आसात, प्रॅक्टिकली तुमी खंय आसात? नाही, प्रॅक्टिकली म्हणजे पयर आमी सपोर्ट दिलो तो फूल काँग्रेसी दिला. देर इज नो क्वेशन. कागद आनी हातूंत अर्थ ना. तें लेटर आज न्हय फाल्यां केन्नाय दिवं येता. ऑलरेडी मोगो पक्षान डिसिजन घेतलां की आमी सपोर्ट काडपाचो. सो मोगो पक्ष जेन्ना डिसिजन घेता फाल्यां आमी सपोर्ट काडपाचो आनी तो डिसिजन घेवपाक म्हजे बरोबर रावला, तेन्ना आमचे मनीस आतां उबे राविल्ले आसा. फॉर एग्जाम्पल शिरोडा आमचो मनीस उबो रावला. त्यानंतर आमी आमच्या मांद्र्या आमी सपोर्ट दिल्लो मनीस आसा. आमी जर ते दोगूय निवडून आयले, हांव 3 जाणांची एक मिटींग घेतलो आनी तें लेटर दितलो. पण फाल्यां समजा केंद्रांत परत NDAची सरकार जर येता, जशी एक्झिट पोल्स बी दाखयतात, जाल्यार ह्या गजालीचेर फेरविचार जावंक येता. केंद्रांत जो एक्झिट पोल दाखयला NDAचो जवळ जवळ 300+ तांणी दाखयल्ले आसा. हांव म्हणटा मोदीक हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता ऑन एक्झिट पोलाचेर आनी नितीनजी गडकरीकूय करता एक्झिट पोलाचेर. पूण ह्यो सगळ्यो गोश्टी खऱ्यो की ना हें 23 तारखेक. पूण हें लेटर विड्रॉ करप किंवा ना हें ताजेर अवलंबून आसतलें काय ना? हे लेटराचें विड्रॉ करप हें ऑलरेडी आमचें डिसिजन जालें. इरिस्पेक्टीव ऑफ वॉट हॅपन्स ऑन 23rd ताका अर्थूच ना. आमचें डिसिजन ऑलरेडी जाल्लें आसा. मोगो पक्षाचें एक्झिक्युटीव कमिटीचें डिसिजन जालां. इट इज इममटेरियल फॉर माय लेटर गिवींग टू देम. इवन मोगो पक्षाची केंद्रीय समिती तांकां लेटर दिवंक शकता की वी हॅव विथड्रॉन द सपोर्ट
आनी तें जर हांवें आयकलें ना जाल्यार आय वील बी डिस्क्वॉलिफायड. एक गजाल सांगात, मुख्यमंत्र्याचा हांवें जेन्ना लास्ट वीक इंटरव्यू केलो, जो मुद्दो तुमी काडलो, हांवें तांकां विचारिल्लें की प्रत्येक खेपेक तुमी सेपरेट जातात मोगो आनी भारतीय जनता पक्ष, मागीर एकठांय जातात, सरकार करतात. हें आतां जालां तें परमनंट सेपरेशन काय टेम्पररी काम म्हणून? ताणें सुतोवाची ताणी परमनंट म्हूण सांगलें म्हाका. गोंयच्या तुमकां कितें दिसता? लोकांक ची जी नाडी आसा ती तो वळखुपाक चुकला, किंवा ताका जे कोण शिकयतात ते वळखुपाक चुकल्या. गोंयची लोकांची नाडी अशी आसा की भारतीय जनता पक्ष आनी मोगो पक्ष एकठांय जावचो आनी काम करचो. हे फाटल्याय मुख्यमंत्री वळखुपाक चुकलो आनी होय मुख्यमंत्री वळखुपाक चुकलो. तांचे लिडरूय चुकले, पण मनोहर पर्रीकर हे वळखुपाक चुकलो. तुमी कितें म्हणटा, परत एकठांय येवप हें कारण गरजेचें? मनोहर पर्रीकरान युती खातीर प्रयत्न केलो, म्हणूनच 2012तली युती जाली. 21 ते आयले, आमी 3 निवडून आयले. आनी हे उदाहरण आसा दोळे मुखार आसतना ह्यांनी मोगो पक्षाक तुमी कितें म्हणटात? सरकारांतल्यान परत एकठांय येवप गरजेचें? हांव आतां ताजेर भाश्य करूं शकना. 23 तारखेचो रिजल्ट जाले नंतर तुमकां चित्र स्पश्ट दिसतलें. ओगीच ताजेर आतां उलोवप आनी तें आंगार मारून घेवप हें म्हाका पटना. पण एक गजाल 2 दीस उरल्या, 2 दीस मुख्यमंत्र्यांनी म्हळें रावया. की परमनंट सेपरेशन. तुमकां हें परमनंट दिसता नाही, काय ही मुख्यमंत्र्यान पयलीं तुमचे म्हणजे अनेक फेज? मुख्यमंत्री उलयता आसतना चुकलो म्हाज्या म्हायती प्रमाणे. कारण युती हो शब्द वापरलो ताणें. आमी ह्या फावटी युती करूं ना हेंच ताज्या लक्षांत हांव हाडून दितां. आमी बरें सरकार दिवपाक जाय. मनोहर पर्रीकरा सारको आमकां लिडर मेळटा म्हणून हांवें एज ए मोगो पक्ष आनी विजय सरदेसायन GF गोवा फॉरवर्ड अशें दोगांनी मेळून सपोर्ट केल्लो. तो उलोवपाक चुकला. युती ही पयलीं करची पडटा, आमचें मागीर जाल्लें गठबंधन. एक गजाल सांगात की आमी हें तुमचे कडच्यान आयकलां, बाबूश मनसरता कडच्यान आयकलां की 23 तारखेचो निकाल आयलो की 24 तारखेक गोंयांत भारतीय जनता पक्षाचें सरकार उरची ना म्हणून. आज तुमकां तेंच दिसता? हे सगळे एक्झीट ताजेर हांव कांय उलयना. तो प्रश्न म्हजो न्हय. कारण आमी एट द मोस्ट 2 आनी 1 अपक्ष मेळ्ळ्यार 3 जातले परत. आनी अशें हातूंत ल्हान दोंडनी मोठा घास घेवप हांव उलोवं शकना. कारण ह्यो गोश्टी आपल्या कडेन आमदार आसपाक जाय. खंयचेंय सरकार उडयतलो जाल्यार पयलीं म्हणजे आपल्या कडेन 21 आमदार आसपाक जाय गोंयच्या विधानसभेचे संख्या. तुमी सद्याक 24 तारखेक कितें जातलें हाजेर स्पेक्युलेट करना? हांव. सो 23 तारखेचो रिजल्ट्स आमी ठरयतले, पळयतले आनी 23 तारखेक सांजे बसतले आनी ताजेर डिसिशन घेतले. आय वॉन्ट टू टेक यू बॅक टू दॅट नायट इन सिद्धार्थ दी गोवा, जेन्ना तुमी हांगाच आशिल्ले आनी तुमचे जे दोनी आमदार आसात ते सिदादीक पावले आनी मागीर मायकल विश्वजीत आयले आनी हांगच्यान तुमकां घेवन परत सिदादीक गेले. एक गजाल म्हाका तरी लक्षांत येता की जर त्या दीस तुमी लेटर ऑफ सपोर्ट जर दिनात जाल्यार शपथविधी जायना. चूक जाली? हांव खूब विचार करून खंयची गोश्ट करता. म्हाका पूर्ण खबर आशिल्लें की हे दोनी जे आमदार आसात ते म्हजे बरोबर ना. म्हाका स्वता काही मनशांनी सिनियर मोस्ट पॉलिटिशियनान सांगलें की तूं तुज्या पांयार फातर मारून घेता. तूं एका आमदाराक काड आनी नांव सुद्दां सांगिल्लें की तूं काड आनी ताका कुशीन दवर. हें तें जावचे पयलीं 4 दिसां पयलींची गजाल. खुद्द नितीनजी गडकरीन म्हाका आपोवन हाडून सांगिल्लें की हे दोनूय आमदार म्हजे बरोबर ना. आनी म्हाका तें खबर आशिल्लें. हांवें नितीनजीकूय सांगिल्लें की हें खबर बरोबर आसा आनी म्हाकाय तें खबर आसा. कारण तांची मागणेच वेगळें आशिल्लें आनी प्रत्येक गोश्ट तांकां जाय आशिल्ली. कारण विजय सरदेसायान आपले 3 मंत्री घेतले, आमी 3 घेवचे अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. पूण आमी कितें ठरयल्लें, आमची जी एक्झिक्युटीव कमिटी मिटींग जाल्ली इलेक्शनाच्या पयलीं 2000 प्रायर टू दॅट, लहू मामलेदार आशिल्लो त्या नंतर, की जेन्ना पयले फावट आमदार निवडून येता ताका शक्यतो आमी कॅबिनेट मंत्रीपद मागीर दिवचें. अशें न्हय की 5 वर्सांनी दिवचें. ताणें शिकचें, सगळें रुल्स रेगुलेशन करचें आनी मागीर बरो जर तो भुरगो आसा किंवा जो आमदार जाता तो बरो जर पावरफूल आसा हेतून
लॉज आनी फायनान्शियल रुल्स बिजनस रुल्साक जाल्यार ताका दिवचे हें आमच्या एक्झिक्युटीव कमिटींत ठरलेलें आनी त्या खातीरूच हांव मनोहर पर्रीकारा कडेन उलयता आसतना एक प्रश्न विचारला की तूं गोवा फॉरवर्डाक 2 दिता काय 1 दिता हें हांवें विचारिल्लें तेन्ना हाणें सांगिल्लें म्हाका आपूण 2च दिता म्हणून मनोहरजी पर्रीकार मागीर तांचे भितर कितें जालें मागीर गोश्टी खंय पावल्यो म्हाका तांचे भितर तें उलोवपाचें ना पूण ह्यो जी गोश्ट आसा सिद्धार्थी गोवान जें कितें जालां तें म्हाका पूर्ण खबर आशिल्लें आनी हांवें जर तसो प्रयत्न एक्झिक्युटीव कमिटी सांगिल्लें की एक मनीस हांवें तर ताचेर हांवें अन्याय केल्लो सारको पण एक गजाल क्लियर आहा की हें जें सरकार सद्याक चल्लां ताजो शपथविधी जावपाक जबाबदार तुमी म्हणचें पडलां हांवें जर सपोर्ट लेटर आनी म्हज्या एक्झिक्युटीव कमिटीन जर म्हाका सपोर्ट लेटर घेवन दिवं नाशिल्लें जाल्यार तें थंय जावंक शकनाशिल्लें चूक जाली ना हांव म्हणना म्हज्या नशिबा प्रमाणे हांव आतां हांव चूक जाली हो म्हणना कारण त्या वेळा वयलें तें डिसिजन आशिल्लें म्हजें राजकारणांत काही डिसिजनां ही वायटूय आसता आनी बरी आसता आज इन हायंडसायट टॅक्टिकल एरर जालेशें दिसता ना म्हाका दिसता कितें म्हाका काडलो म्हणून तें वायट अशें हांव म्हणूं शकना म्हाका जो काडलो ताजो अर्थ तांकां 23 तारखेक कळटलो न्ही ते तांकां घेतला ताका लागून ते वयर सरले काय म्हाका काडलो म्हणून ते वयर सरले हें ताका 23 तारखेक कळटलें काय ते सकयल गेले हाजे वयल्यान तो अर्थ कळटलो आतां ताजेर आमी भाश्य करून उपयोग ना सो वी वील वेट टील 23 आनी 23 तारखे नंतर जाय जाल्यार परत मेळुया ह्या विशयाचेर डेफिनेटली ह्या विशयाचेर आमी परत कारण मगो पक्ष सातत्यान 1963 ते आज पर्यंत विधानसभेत आसा आनी मगो पक्ष विशयी भावनीक आधार लोकांचो आसा मतदारांचो आसा गोंयांत ताका मानता लोक कारण खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी एक गजाल सांगात की तुमकां स्वेरीन करचे पयलीं तांकां म्हाका दिसना तांचे कोणाचेच तुमचे कडेन कितें पर्सनल वायटपण आशिल्लें पूण तुमकां स्वेरीन करचे पयलीं तांची एकच मागणी आशिल्ली की तुमी जेन्ना अलायन्सा आसात तेन्ना तुमी तुमच्या भावाक फाटीं काडपाक जाय शिरोड्या सावन हांगाच चूक आसा हो प्रश्न म्हजो 2017तलो जेन्ना दिपक हरलो आनी एक सुतोवाद जालो की ह्याच्या फुडें प्रियो सीट हो एसटी खातीरूच रिजर्व करया म्हणून तेन्ना हांव स्वता मनोहरजी पर्रीकारा कडेन उलयला नितीनजी गडकरी कडेन उलयला की हांव तो सीट काँग्रेसचो आशिल्लो शिरोडा सीट हो बीजेपीचो नाशिल्लो बीजेपी लॉस हेविली 5000 मतांनी ते पडिल्ले आनी आमी कांयच नासतना 4500 पयले फावट उबे रावन 4500 मतांचेर पाविल्ले आनी त्या खातीर हांवें स्वता माननीय त्या वेळा वयले मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री मनोहरजी पर्रीकारा कडेन हांवें सुतोवाद केल्लो म्हणजे मुख्यमंत्र्या कडेन की हांव थंय काम चालू करतां आनी दिपक थंय काम चालू करतलो आनी नितीनजी गडकरीक सांगिल्लें आनी दे नेवर टोल्ड मी टू स्टॉप द वर्क दे नेवर टोल्ड मी टू स्टॉप द हें सगळें केन्ना आयलें सुभाष शिरोडकारा जेन्ना रिजिग्नेशन दिलो तेन्ना आयलो प्रश्न नाजाल्यार ताचे पयलीं हो प्रश्न येनाशिल्लो आमी कितलींशींच कामां केल्या वॉटर सप्लाय पायपलायनी घातल्या हांवें थंय रस्ते केल्या मेंटेनन्स वर्कां केल्या हें सगळें हांव करीत आसतलो पूण तो पर्यंत आमकां कांय सांगूं ना सो आमी इतले मुखार पाविल्ले तो स्टेप फाटीं घेवूच शकना आनी ज्या वेळार थंय जे सिद्धार्थी गोवा आमचें भाशण जालां की हांव ताचे कडेन कांय उलोवना नितीनजी गडकरी कडेन हांवें फोन लायलो आनी दिपका कडेन उलोवपाक दिलें आनी दिपका कडेन तो दिपकान ताका 2च शब्द सांगले की आपूण खूब फुडें चल्ला एट दीस मोमेंट इट इज नॉट पॉसिबल म्हणून तरी म्हजो शपथविधी जाला तुम्ही म्हणटात की हें सांगून सुद्दां तुमचो शपथविधी जाला ते सांगतात की ना 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 ते तांचें तो हो सांगतालो ती गजाल आनी ताका हांवें सांगिल्लें येता ते म्हणटात तुमी उतराक नेगार गेले संतोष म्हजे कडेन उलयला तुमी उतराक नेगार गेले हो तांचो आर्ग्युमेंट BL संतोशान म्हाका सांगलें यू हॅव टू गेट इट डन त्या बेजीसचेर BL संतोशाक सांगलें ज्या दिसा विड्रॉवल आसा पळय तो पर्यंत दिपकाक जर हांव कन्विन्स करना आसत जाल्यार आय वील टेक अ एक्शन आय मायसेल्फ वील टेक अ एक्शन आनी हें BL संतोशाक विड्रॉवल वॉज ऑन 7 BL संतोश म्हणजे हांणी केलां 27 तारखेक हो इतलोच म्हजो तांचे कडेन जें डिस्कशन जालां BL संतोशा कडेन तें इतलेंच तांणी जर तुमकां ड्रॉप केलें नाशिल्लें जाल्यार विड्रॉवल डेट मेरेन तुमी दिपकाक कन्विन्स करता आशिल्ले दिपकाक कन्विन्स करपाचो म्हजो आमचो प्रयत्न आशिल्लो दिपकाचें डिसिजन हें सबंद फॅमिली जेन्ना मगो पक्षान
डिसिजन घेतलें की दिपकान उबें रावपाचें तेन्ना हांवें फॅमिली कडेन हो विशय मांडलो. आमची 25 जाणांची फॅमिली आसा घरा कडेन आनी 25 जाणांच्या फॅमिलीन बसून हांव भायर सरलो एकट्यान हें डिसिजन घेतलां आफ्टर मोगो पक्षाच्या डिसिजना नंतर. मोगो पक्षान डिसिजन घेतलें एक्झिक्युटीव दिपक उबो रावपाचो शिरोड्या आनी लवू मामलेदार ताका सबॉर्डिनेट म्हणजे डमी उमेदवार म्हणून फॉर्म भरपाचो. हें डिसिजन एक्झिक्युटीव कमिटी घेतलां. ते लवू आतां कितें उलयता तें अर्थ ना. पूण एक गजाल सांगात, सगळे जे मुद्दो काडटा तो की अलायन्सा भितर रावन हें इलेक्शन झगडप अलायन्स पार्टनरा विरुद्ध कितली बरोबर आशिल्लें? आनी म्हाका पयलो प्रश्न हांव तुका विचारता. हो सीट पयलीं तांचो निवडून आयिल्लो सीट काय काँग्रेस निवडून आयिल्ली तें? सो तांणी इतलो इगो कित्याक करपाक जाय? वेर इज द क्वेश्चन ऑफ अलायन्स? आमी अलायन्स नाशिल्लेच जाल्या सुरवातीक. आमी प्रत्येकान थंय आमी 4,500 मतां काडल्या आनी ती बी 15 दिसां त्या भुरग्याक हांवें जो पळय हें दिल्लो सीट दिल्लो अभय प्रभू म्हणटा ताका, ताणें 15 दीस सुद्दां ताका सगळें मेळूना. 13 दीस मेळ्ळे आनी त्या 13 दिसांत ताणें 4,500 मतां काडल्या. एक्चुअली म्हजो उमेदवार सुद्दां तोच आशिल्लो. दुसरे अभय प्रभू वॉज माय कॅन्डिडेट. अभय प्रभून सांगलें की आपल्या कडेन जावचें ना हें म्हणून 1 म्हयन्यांत. कितें त्या खातीर दिपकाक पूण एक गजाल ही जेन्ना घडणूक घडल्या, जेन्ना ते फुटल्यात आनी भारतीय जनता पक्षान गेल्यात, तेन्ना मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री आशिल्ले. तेन्ना ऑलरेडी दीपक बाबान काम सुरू केलें आशिल्लें आनी तुमी मनोहर पर्रीकारा कडेन उलयलें ना, तांणी तुमकां नाही हांवें तेंच सांगता. हांवें मनोहरजी पर्रीकाराक सांगलें, नितीनजी गडकरीक सांगलें की दीपक इज डुईंग देयर वर्क फॉर लास्ट 1 year एंड ही वील गेट थ्रू. इट इज माय लुक आउट. तांणी दोगांनी म्हाका कांयच सांगूं ना, शेवट पर्यंत सांगूं ना. आनी 15-20 दीस जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जालां तेन्ना म्हजेर कोणूच प्रेशर घालना. फक्त सतीश धोंडान म्हाका फोन केलो आनी दिपकाक विड्रॉ कर म्हणपाक. हांवें सांगलें तूंच उलय म्हणून ताजे कडेन. एकटो सतीश धोंडाचो फोन आयिल्लो म्हाका रिगार्डींग दीपक. आनी कोणी म्हाका फोन करूं ना दिपका विड्रॉ कर म्हणून. मनोहर पर्रीकारानूय करूं ना आनी हाणेंय करूं ना. कोणी करूं ना? नितीनजी गडकरीनूय करूं ना. वयल्यान हांव नितीनजी गडकरी दोनदां सांगलां की दीपक इज वर्किंग देर इन फूल स्विंग एंड ही वील गेट. तुमी कितें म्हणटात की मनोहर पर्रीकार आनी नितीन गडकरी हांची मूख संमती आशिल्ली? ताचेर हांव आतां कांय सांगूं शकना. पूण हो विशय तांचे मुखार हांवें मांडिल्लो आनी तांणी विरोध केलो ना. आनी तांणी म्हाका सांगूं ना की तो विड्रॉ कर म्हणून त्या वेळार. मागीर सांगलें, मागीर नितीनजी गडकरीन सांगलें, हांणी सांगलें जेन्ना आमचें सरकार घडटा तेन्ना. पूण सरकार घडटा म्हणून हांव गांवचो किंवा त्या मतदारसंघाच्या लोकांचो खून करूं? ते मोठ्या आशेन आमचे कडेन पळयताले. 6 म्हयने आमदार थंय वचना, ताजे पयलीं तो काम करना आनी तो कित्याक फुटला हें सगळ्या गोंयच्या जनतेक खबर आहा. एक गजाल म्हाका सांगात की उपमुख्यमंत्री पद जालें तेन्ना वाटाघाटी चलतना ती गजाल कशी जाली आनी ताजो आनीक हाजो क्लॅश कांय जालो ना? उपमुख्यमंत्री पदाचेर क्लॅश असो जालो ना. कारण ती मागणी विजयान केल्ली. उपमुख्यमंत्री 2 आसचे अशें आनी त्या प्रमाणे ते 2 आपोवप केल्ले. तुमी केली नाशिल्ली मागणी? हांवें करूनाशिल्ली सुरवाती. कारण नितीनजी गडकरीन म्हाका सांगलें एक छोट्याशा गोव्याला जो उपमुख्यमंत्री पद देणं केवढंसं योग्य आहे काय म्हणून. त्याचेर हांव तुमकां पटलें तें? यू आर इन अग्रीमेंट? तुमकां ताणून धरपाचें नाशिल्लें. कारण कशें आशिल्लें की गोंयची जनतेक कितें बरें करपा खातीर हांव काम करतालो आनी म्हाका सपोर्ट नितीनजी गडकरीचो प्रत्येक कामाक आशिल्लो. आनी आतां फुडें आसा की ना हांव सांगूं शकना. पूण एट दॅट मुमेंट तरी हाव इज युअर रिलेशनशीप विथ नितीन? पॉलिटिकली जरी रिलेशन गेलें, पर्सनल रिलेशनूय आसात. सामकें बरें अजून आसा. तशें कांय ना. पर्सनल रिलेशन इज पर्सनल रिलेशन. पॉलिटिकली आय एम नॉट विथ दॅम. पॉलिटिकली तांणी आमकां काडल्या. सो मगो पक्षाची जी केंद्रीय समिती डिसिजन घेता तें म्हाका मान्य करचें. एक ह्या खातीर तुमचे दोग जाण तुमी म्हळें की आपल्याक कांय जाणांन सांगलें की एकट्याक भायर काडात, तुमची 2/3 डिफेक्शन जावची ना म्हणून. तेंय तुमी केलें ना. तुमी लास्ट मेरेन रावले. तुमकां अशें दिसता की तुमी ओवर कॉन्फिडंट आशिल्ले की बीजेपी इलेक्शनाच्या तोंडार आपल्याक हात लावची ना म्हणून? ओवर कॉन्फिडन्स? म्हाका ओवर कॉन्फिडन्स नाशिल्लें. हांव अभ्यास करतां आनी अभ्यासा वयल्यान म्हाका अशें दिसलें की आमचो एकटोय कमिटीचो मेंबर हेंचे बरोबर ना. 2/3 जेन्ना लेजिस्लेटीव पार्टी वता तेन्ना आमचे काही मनीसूय तांणी घेवन वचचे पडटा. केंद्रीय समितीचे
ते तांचे बरोबर ना आनी म्हाका सामकें क्लीन दिसतालें की हेंचें लायफ पॉलिटिकल लायफ सोंपता आनी हें पॉलिटिकल लायफ जर तांचें सोंपलें जाल्यार नक्कीच जे कोण पळय हेवटेन तेवटेन उडयो मारता तांचें पॉलिटिकल लायफ हें सोंपपाकूच जाय कारण सबंद हें सरकार हें वाट लायता गोंयची वाट लायता ती लायताच सबंद सरकारां हे वाट लायता हेवटेन तेवटेन वचून तांणी आर्ग्युमेंट केलो की बंधू प्रेमापोटी तुम्ही पक्षाची वाट लायता म्हण बंधू प्रेमा जे हांव जर पक्षाचे आतां हे जे गेल्या ते बंधू आशिल्ले म्हजे तांकां हांवें तिकेटी दिवनाशिल्लो तांकां कोणूच तिकेटी दिनाशिल्लो हांवें दिल्यो म्हणजे मगो पक्षान दिल्यो आनी तांकां तिकेटी दिवन आमी निवडून हाडले तांकां आतां मुखार निवडून येवनी न्ही आतां तांकां डिस्क्वॉलिफिकेशन फेस करून न्ही म्हणजे तांणी केलां तें खरें काय मगो पक्षाचे समितीन केलां तें खरें हें आतां सिद्ध जातलें घोडा मैदान जवळ आहे फुडले 1 वर्सांत कितल्योश्योच चेंजीस आपोआप जातल्यो रिजल्ट एक एट द मोस्ट 6 म्हयने तो डिले करात स्पिकर हेचे वयर तो डिले करूं शकना ताकाय म्हणून रिस्ट्रिक्शन घातलां फाटल्या आनी एका हातूंत हरियाणा हायकोर्टान सांगलें 1 म्हयन्यांत तूं फायनल कर म्हणून कारण इट्स अ व्हेरी पब्लीक इशू न्हय पब्लीक इशू कॅनॉट बी कॅप्ट एट हीज स्टान्स म्हणटा तसो एक गजाल आतां तांची गर्जना सुरू जाल्यात की करप्शना खातीर तुमची इन्व्हेस्टिगेशन करतले म्हणून आनीक म्हाका दिसता कोड ऑफ कंडक्टाचो बरोच टायम तांणी फायली उस्तुपा भितर घाला करप्शन्स हे खूब तरेचे आसता करप्शनाचे लेवल मंत्रे पर्यंत कितपत येता मंत्री जर टेंडरांत हेराफेरी केली जाल्यार करप्शन जाता मंत्रीन जर सांगलें चीफ इंजिनियराक बरोवन दिलें की ही बिलां पे कर ती बिलां पे कर जाल्यार करप्शन जाता मंत्र्यान जर सांगलें ही कामां कर आनी ती टेंडरां रिटर्न दिलें ही कामां कर तें कर की करप्शन जालें म्हणून जो मनीस बिजनेस रूल फॉलो करता जो मनीस फायनान्शियल सर्क्युलर फॉलो करता टायम टू टायम गव्हर्मेंट सर्क्युलर आसता तो फॉलो करता त्याच्या बद्दल करप्शनाचो प्रश्नूच ना कारण अशेंच करप्शन एकदां म्हणजे सीटॅक टॅक्नॉलॉजी हांवें हाडिल्ली तेन्ना घातिल्लें आनी विजिलन्स डिपार्टमेंटान ताणें बरोवन दिलें हातूंत कांय अर्थूच ना म्हणून तो जर सोडलो आज बसून म्हजे तसलें हें कांय ना अजून बसून जें कितें केलां मदीं आमचें तें जिओ रिलायन्स आयलें ताजेर एक कोण कोणी सुतोवाच केलें आनी हायेस्ट जो रेवेन्यू दिला थ्रू दॅट कंपनी इज बाय मी सो वेर इज द क्वेश्चन म्हणजे अशे कितलेशे विशय आसा मी म्हणटा जाय ते कर न्ही बिजनेस रुलांत आमकां लागता एक्झिक्युशना हांवें ना एक्झिक्युशनाक खंयच्याय इंजिनियरान जर कितें केलां आसत तो भोगतलो तुमी म्हणटात कितलोय खोदकाम करात तुमी मंत्र्या म्हऱ्या पावचे नात मंत्र्या म्हऱ्या पावूच शकना कारण हांवें केन्नाच आज हांवें आयकलां कालची की आतां सगळीं बिलां ऑफिसांतल्यान वतलीं म्हणून आमी केन्नाच तें केलें ना मनोहर पर्रीकारानूय केलें ना हांव ताका मानता आमी हेल्प केल्या कोणूय जर बरो ना आनी ताका जर पेशंट म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर केला आनी ताणें जर लॅटर केलां आमकां की आपूण बरो ना आपल्या हॉस्पिटलांत ताका आमी पेमेंट करपाक प्रायोरिटायज केल्या पेमेंट प्रायोरिटायज किंवा ज्या कोणाचें लग्न आसा आनी ताणें जर आपल्या चलयेचें चल्याचें लग्न आसा आनी आपल्या पेमेंट जाय त्या खातीर आमी तेंय बी थ्रू प्रॉपर चॅनल केलां म्हणजे अशें न्हय की ताका आपयलां हें बील पयलीं घाल तें बील देर इज अ सिस्टीम एक गजाल म्हाका तुमी 1-2 दीस पयलीं एक बरेंच सेन्सेशनल विधान केलें की मनोहर पर्रीकारान केंद्राक पत्र बरयल्लें की राज्याच्या खर्चान आमी रस्ते बांदतात केंद्राच्या पयशांची गरज ना म्हणून आमची आर्थीक परिस्थिती पळयल्यार म्हाका दिसता असले डॅरिंग कोणूच करचो ना आनी सारकी इलेक्शनाचे पयले दीस तुमी तें केलें पणजेच्या तुमी सारके लोकांच्या तकल्यांक घालपाक सोदताले पणजेकारांच्या की पळय ह्या खातीर भारतीय जनता पक्षाक मत माननाका बी म्हणून टायमींग वॉज क्रुशल आनी तुमी मंत्री आशिल्ले तुमी कित्याक विरोध केलो ना नंबर 1 हांव हेचेर सुतोवाच करचो नाशिल्लो पयलीं म्हणजे कारण जें जालें तें जालें नितीनजी गडकरी पब्लीक मिटिंगेक मळ्यांत काय बोगदा भागांत उलयले की
सुदीन ढवळीकाराक लागून ही कामां आपल्यान हाडूं ना म्हणून मनोहर पर्रीकाराक लागून हाडलें आनी ती भारतीय जनता पक्षान केलां. हांव केन्नाच आज बसून सुदीन ढवळीकारान अमकें काम केलां म्हणून हांव केन्नाच म्हणना. हांव सदांच म्हणटा की जो माननीय मुख्यमंत्री आसा ताज्या आदारान ही सगळीं कामां मुखार गेल्या म्हणून. इन दीस पर्टिक्युलर केस म्हाका उलोवचें पडलें, म्हणजे म्हाका तोंड उगडचें पडलें आनी हांवें कांयच वायट उलोवना. म्हजे कडेन पत्रां आसा सगळीं आनी हांव सदांच एक एक कॉपी असली जी प्रकरणां आसता तेन्ना एक एक कॉपी हांव काडून दवरता म्हजे खातीर, कोणा त्रास करपा खातीर न्हय किंवा कोणा वायट करपा खातीर न्हय. एक म्हजे कडेन आसचें सेफनेस. तुम्ही म्हणटात तुम्ही फक्त नितीन गडकरीक जाप दिताले आनी कांयच उद्देश नाशिल्लो. हांव म्हाका कंप्लीट करून दी. सो हांवें हें घेतलें आनी जेन्ना ह्यो गोश्टी आयल्यो तेन्ना तें पत्र घेवन मनोहरजी पर्रीकर गोंय आयले आनी बरोबर मायनींग स्टॉप जालें. मायनींग स्टॉप जाले बरोबर आमी सगळे त्रासां पडले. हांवें मनोहराक दोनदां सांगलो की आमचे कडेन ते प्रोजेक्ट जावचे ना, पूण ताच्या मनाक कितें आशिल्लें हांवें न्हू तो म्हणपालो मांडवी प्रोजेक्ट आपूण करतलोच. हांवें म्हटलें मांडवी प्रोजेक्टा लागून आमकां NOC मेळूं ना. मांडवी प्रोजेक्टा आमी स्पेशल NOC घेवचे पडटलें. त्या प्रमाणे कारण आमचे ते जे डेन्सिटी ऑफ व्हेकल जी आसा फ्रॉम म्हापसा टू पणजे एंटर जाता ती तितली नाशिल्ली. 2 पुलां सफिशियंट आशिल्ली आनी ती फक्त जे पळय ट्युरिस्टीक इम्पॉर्टन्स डेज आसता तितले पुरती ती वाडटाली आनी तें कंट्रोल जातालें आनी त्या खातीर एक आमी सुतोवाच केल्लो आनी तें घेतलें आनी आमकां कळ्ळें की 6 म्हयन्यांनी आमचे कडेन तें जायना म्हणून आमी परत केलें. तेन्ना हांव गेलो स्वता आनी हांवें एक्सप्लेन केलें ताका अशें अशें जाल्लें आसा आनी त्याच मांडवीचे हांवें जो प्रोजेक्ट ठरयल्लो म्हणजे आमचे PWD तो दुसरो मांडवी ब्रीज आसा पळय UP ब्रीज कॉर्पोरेशनान बांदला. त्याच्या नंतर 50 मिटराच्यान तो वयर काडपाचो फ्लायओवर आनी सारको सांताक्रूज रोडार देंवोवपाचो आनी एक फावटो आमी फोंडेच्या रोडार काडपाचो. तुम्ही कितें म्हणटात? तुम्ही म्हणटात की तिसरे मांडवी ब्रिजाची गरजच नाशिल्ली एज पर डेन्सिटी. एज पर द डेन्सिटी आनी हो फ्लायओवर काडले नंतर आमी एक फोंडे लिंक आनी एक हांगा काडिल्लो जाल्यार आज जो पळय मेर्शे आतां सुद्दां मेर्शे प्रॉब्लेम जाता. तूं जर मडगांव वता थंय रावता तो एकदम वयल्यान आयल्या नंतर जातलो पूण तो सुद्दां तितलो सुदारचो ना. पूण हांव सांगता तो केल्लें इवन आतांचो जो मांडवी ब्रीज तांणी बांदला तो जर सरळ व्हरून हांगा देंवयल्लो आनी एक फावटो फोंडे रस्त्यार देंवयल्लो. सुनील 23 तारखेक सगळेच रावल्यात पण 23 तारखे उपरांत म्हाका दिसता तुमची भुमिका म्हत्वाची आसतली. परत मेळया तुमी सांगले तशें. बट थँक्स अ लॉट फॉर गिवींग अस युअर टायम.